पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयला मुनांगवाडो आसगांव हांगासर श्री देव 12 साकळ्यो हांच्या देवस्थानान आजचो भाग आमी खेळटली। आजचो आमचो भाग होळी स्पेशल। तर घेऊन माझ्या उत्साही स्पर्धकांची टोळी तुमकां सगळ्यांक विश करता हॅपी होळी। तर तुमच्या जिवितान या होळीच्या निमतान खूबशे उमेदीचे रंग येवचे, वायट गजालींचे आमी दहन करूया आणि बऱ्यो गजाल्यो आमी आपणुया, हो संदेश घेऊन आजच्या भागाक आमी सुरवात करता। पळयत रावात पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके। नमस्कार, येवकार। आयज आसगांवां आमच्या 12 साखळेश्वराच्या देवळान श्री साई दिगंबर क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळ हांच्या वतीन प्रुडंट मिडिया हांणी जरा हडकी ही कार्यावळ आयोजीत केल्या। तातूंत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। विनवणी करता आमच्या साई दिगंबराच्या अध्यक्षा लागीं की तांणी सारिका शिरोडकर जरा हडकेची होस्ट ताका फूल दिवन तांचो येवकार करचो। तशेंच तांचे हेर वांगडी आमच्या मदीं आसात। मागता आमच्या ह्या वॉर्डाची पंच अश्विनी पोखरे हांचे लागीं की तांणी फुलां दिवन तांकां येवकार करचो। पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आमचे मदीं आसात, तांकां येवकार करचो। पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। सुंदर अशा फुलांनी सुंदर अशें स्वागत जाल्लें आसा आणि आमच्या पहिल्या राउंडाक खेळपाक आमी तयार आसा आणि आमचे स्पर्धकूय तयार आसात। ताळयो मारून स्वागत करूया आमच्या 5 स्पर्धकांचे। आमची स्पर्धक तयार आसा आमचो पयलो राउंड खेळपाक आणि हांव तयार आसा तांचे कडेन खुबश्यो गजाल्यो करपाक। नांव सांगा। पंजाली गजानन नार्वेकर। कितें करता? हाऊसवाईफ। कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा? कितें रांदपाक बरें आवडटा, शिवपाक बी आवडटा। कितें रांदता बरें तूं? नुस्त्याची कडी। नुस्त्याची कडी। गोंयकार म्हणले की शीत आणि हुमण आणि पदां म्हणपाक किंवा डान्स करपाक फुगड्यो घालपाक ही आवड ना? केन्ना वचूंक ना? केन्नाच वचूंक ना? वचूंक ना, पळयता वचूंक ना। म्हणजे दिसता अशें केन्ना वचूंक जाय कशें? वचूंक हें दिसता। म्हजें नांव मयुरी सावंत। मयुरी न्हीद बरी जावंक ना दिसता। न्हिदेचो टायम न्ही। बरें, तुका कितें आवडटा? हाऊसवाईफ। कितें करपाक आवडटा? जेवण। म्हणजे तुका दिसना केन्ना आपणें कितें वेगळें कितें करपाक बी जाय अशें? केन्ना अशें वचून डान्स करपाक जाय खंय वचून किंवा अशें भुरगीं आतां कितें रिल्स करतात तशें रिल्स बी केन्ना करता तूं? ना दिसना पण तुका केन्ना करपाक जाय अशें कितें वेगळें जे सदच्या कामा पासून कितें तरी एक ब्रेक घेवचो आणि कितें तरी वेगळें करचें अशें? पदां बी म्हणपाक येता तुका? म्हणला केन्ना अशें रांदतना तरी? ना, अजिबात ना। म्हजें नांव अश्विनी पोखरे। सांग मगे। घराची वायफ हाऊसवाईफ। आणि कितें करपाक आवडटा? म्हाका केक करपाक आवडटा आणि बटरवडे करपाक। आणि करून तूच खाता काय कितें करता? सगळ्यांक दिता, सगळ्यांक दिता। पण अशें केन्ना चिंतूंक ना की बिझनेस करपाक बी जाय कशें? ऑर्डरी बी घेना बटरवड्यांच्यो आनी केकीच्यो बी? तितल्यो बरो जायना दिसता? ना, बरें जाता। ओके। आणि कोण येता तांकां बी दिता। दिता मगे आमकां हाडलाच। आणि बाकीच्यो एक्टिविटीज कितें करता तर तूं? हांगसर वाड्यार पंच म्हणून आसा। पंच, ओके। सो पंच म्हणून आनी कितें केला तुवें एक्टिविटीज अशी करता गांवांत बायलां खातीर? अजून करूंक ना? ओके। आतांच तूंय म्हाका दिसता आतांच भायर सरपाचो प्रयत्न करता। हिका बावडे पयलींच टेन्शन येयलें। ओदोर थंय आनी कितें ती कंप्लेंट चल्लेली तुजें वत लागता, आमीच वतान खंय पडटा सदांच। नांव कितें सांग? गीता विष्णू तळकटकर। तुका कितें करपाक आवडटा? आमच्या घरातले खावपाक लाडू बीन। लाडू कापां। कसले लाडू करता गे? तिळाचे। हळदी कुंकाक ऑर्डर बी घेतली? ना, घरानूच? घरान खावपाक आमकां। तुमकां खावपाक? दुसऱ्यांक बी दी केन्ना? आनी कितें करता? अशें कापां बीन कशें भुरग्यांक खावपाचें सगळें। तुका आवड आसा भजनाची बी? पद बी केन्ना म्हणटा? ना। आणि मेन कितें जालें बायलेंनी तो प्रोग्राम पळयला न्ही, सो पद आवडटा म्हणलें की हांगा म्हणचें पडटा। म्हजें नांव सुलोचना रामा नार्वेकर। म्हाका भजनाची आवड आहा, भजनाक वचपाक। आमकां पदां म्हणपाची आवड आहा, घरांचें काम करपाची आवड आहा, भोंवपाची आवड आहा, म्हाका सगळ्याची आवड आहा। वा, बेस्ट। बरं, आतां आवड आसा इतली तुका, आतां कितें म्हणून दाखयता आमकां तूं? आतां 4 लायनी म्हणून दाखय मगे। अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा,
अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा, मन माझे केशवा, कावन गे, कावन गे, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. खूप सुंदर. वैसे जर हांवें ह्या आईक फुडलो प्रश्न विचारूंक नाशिल्लो की तुका कितें आवड आसा, आमकांय कळचें नाशिल्लें कितली सुंदर गाता म्हणून. ती तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें पळय. आतां म्हाका दिसता गोंयभर फेमस जातली ती. मोठ्यान ताळयो जोनी तिच्या खातीर. कितली सुंदर. ओके, आतां ओळख जाली. आतां फुडलें काम करुया. कसले प्रश्न. ही एवढी पयलीच टेन्शनान. आमचो आयचो जो भाग आसा वो आमचो होळी स्पेशल भाग आसा आणि होळीचे वेगवेगळे रंग तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेच्या जिवितान अशेच खुबशे रंग असतात आणि ते रंग भायर काडपाची गरज असता. आणि जेन्ना अशे आमी कार्यावळी घडोवन हाडटात तेन्ना आपोआप हे रंग भायर येतात. तांचे कलागुण म्हणा, तांचे बुद्धिमत्ता म्हणा, किंवा त्यांच्या मदीं आशिल्ले वेगवेगळे तांची ल्हान बारीक बारीक तांची टेन्शनां म्हणा, हे सगळे भायर येता. सो आमी हे पळोवंक शकता की आजची ही सगळी बायलां कितली सुंदर तरेन हांगा न्हेसून आयिल्ली आसा. पहिल्या प्रश्नाकडे वचूया. होळीचो हो सण उत्तर सोंपें आसा, सो फोरसान आन्सरां दिवं नाका. तांकां पयलीं ताळी मारूनी, तांकां येना जाल्यार तुमी हात वयर करा. होळीचो हो सण हिंदूच्या खंयच्या म्हयन्यान येता? पुनवेक फाल्गून म्हयन्यात पुनवेक येता. कितें गे काय बरं मागीर सारकें उत्तर. आमच्या पहिल्या फुकट्यांचे उत्तर हांगासरल्या स्पर्धकान दिला आणि हो प्रायज घेतला गंधाली नार्वेकर हांच्यांनी. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. होलिका ही कोणाची भयण आशिल्ली? हे सोंपे प्रश्न तुमच्या खातीर घेवन आयला. हांकां पयलीं चान्स दिवया मागीर. आयज तुका येना होलिका कोणाची भयण ती खबर ना, वळखना दिसता. हां सांग, ताळी मार मगे. भिवन भिवन भितरल्या भितर कितें गुणगुणटा? हिरण्यकश. सारकें मगे. गीतान उत्तर सारकें दिला आणि ताणें बऱ्यापैकी फुगटी फोडल्या आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. ओके, एक असो प्रश्न आता हो की एक तुमकां हांव कलर सांगतले. हां, त्या कलराची कितल्यो वस्तू आसा त्यो तुमी सांगपाक जाय. सो मॅक्सिमम वस्तू कोण सांगतलो तो विनर. निळो कलर. निळ्या कलरान कितले वस्तूंची नांवां तुमी सांगू शकता? कोण सांगता? कोण ट्राय करता पयलीं? तिका कित्याक मारता कोपर गे? तुका येता तूं सांग मगे. हां, तुका येता? तिका हिजेर कॉन्फिडन्स आसा पळय, ही सांगतली सारकी म्हणून. निळी साडी असता, निळी असता कपड्यांक घालतात. निळी साडी धवो, निळो शर्ट, निळो चादर म्हणू नाका. वेगवेगळी वस्तू सांग. एक साडी झाली. आकाशाचो कलर निळो असता. दोन झाले. निळ सांगला न्हू, कपड्यांक घालतात. ओके, कपड्यांक घालून निळ. तीन. ओके, आणि कोण चित्तपाक कितलो टायम काडला? असता अपराजिताचे. ओके, निळे फूल. 4 झाले. तुमच्याकडे तुमकां चान्स मेळटलो. राव. 4 सांगले. 4. ओके, 4 तिने सांगले. यो फुडें यो, फुडें फुडें यो. उदकाचो कलर असता. ओके, उदकाचो कलर. आणि एक झाले. नुस्तें असता. निळे नुस्तें आसता मरे ती कलर. आसता उदकान असता ती कलर फिश. राव राव राव, तिका पयलीं विचारया गे. तिका येना जाल्यार तुजे कडेन येता मगे. 2 झाले. आणि यो. मोरात निळो रंग असता. ओके, कानातली असू शकतं, हय. 2. टिकली असू शकता, 3. व्हेरी गुड. गळ्यात माळा घालतात ते असू व्हेरी गुड. शकतं. 4. मागीर पाणी. 5. निळी साडी. तुवें निळो शर्ट सांगपाचो न्ही, तिने साडी सांगला म्हणून. निळो शर्ट. ओके ओके, निळी नाकातली पिली. ओके, 7. कानातली. 8. तारी सांगलाय सतेज कानातली. ओके, बूट. सँडल. ओके, एका दिव्या मोठ्यान त्यावेळी खूप लिस्ट तयारी करून आयला. आमचे फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि नीलम हांणी उत्तर सारकें दिला. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, आता आनी एक प्रश्न आणि तोय बी होळीचेरूच आसा.
सो मॅक्सिमम म्हाका होळीची कोण पदां म्हणून दाखयतलो तांकां हो प्रायज दितलो. होळीची पदां होळयेचेर पिक्चरांतली कितेंशी पदां आसा मागीर होळीचेर सो ती म्हणून दाखोवपाची. यो यो आंबा तुझा ताळो आमट रे आसगांवकाराचे रोमट रे. आनी एक पिक्चरांतली चलता. चान्नेच्या पिला पट्टी तीन पाट तावणान शिते वेला दाखय वाट. रंग बरसे भीगे चुनर आली रंग बरसे भीगे. एक जालें. बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई. रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. होली खेले रंग बीरा या ब्रज में होली खेले रंग बीरा. ओके एकच प्राइज दिया मोठ्यान ताळयो जावन. परत एक फावटी फुगटी आमच्या ऑडियन्सान फुटली आणि तीर्थान बऱ्यापैकी पदां म्हणून आमकां सगळ्यांक इम्प्रेस केला. ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. ओके शेवटचो प्रश्न. ही एक म्हण आसा हाफ हांव म्हणटले हाफ तुमी सांगपाक जाय. कधी तुपाशी डॅश डॅश डॅश. तुपाशी कभी उपाशी. कभी नाही ते कधी तुपाशी तर कधी उपाशी. मयुरी सावंत हांच्यानी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. फुडलो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके सो स्पर्धक आमी ऑलरेडी वेचून काडल्या. फक्त तांकां आपोवपाची गरज आसा. ताळयो मारून तांचें स्वागत करूया. नाव सांग. निलिमा कमलाकर सावंत. निलिमा तुजो टायम सुरू जाता आता. निलिमा होळी खेळपाक आवडटा. खेळपाक वता ना. हय ना म्हणपाचें ना. निलिमान बरें चितून चितून ना म्हणला. नाव सांग. रंजना रमेश सावंत. ओके रंजना तुजो टायम सुरू जाता आता. रंजना तूं अशें भायर सरता केन्ना अशें खेळान बी भाग घेवपाक. हय. माझे नाव अनुपा प्रसाद सावंत. ओके अनुपा तुजो टायम सुरू जाता आता. अनुपा कितें करता कामाक वता. टीचर. टीचर खंय गो. शिवले. शिवले. आणि कशें वता लागीत तुका हांगा. लागी. आणि आवडटा खेळान बी भाग घेवपाक तुका. आवडटा. आणि स्ट्रिक्ट टीचर गो. स्ट्रिक्ट टीचर. खंयचे सब्जेक्ट घेता. सगळे सब्जेक्ट. प्रायमरी मस्ती आसा खूब आसा. तुका आवडटा अशें भाग घेवपाक डान्स बी करपाक. आवडटा. डान्स खेळून भाग घेतले तूं आतां. घेतले. आवड आसा डान्साची खूब. होळी बी खेळटा. खेळटा. आणि घरान कोण कोण आसा. माय आसा. माय आसा माव आसा. जॉईंट फॅमिली. आणि तूच करता काम सगळें की माय बी करता. सगळी जाणां करता मेळून. सगळी करता. जावूय बरी. बरी. आयल्या आतां हांगासर. ना. नाव सांग. मंगल दिलीप वागुले. मंगल तुजो टायम सुरू जाता आता. मंगल कितें गो लज दिसता. ना. ओके अनिता तुजो टायम सुरू जाता आता. अनिता अशें टेन्शन बी आयला. चड उलोवपाक आवडना गो. उलोवपाक आवडना चड. उगी रावप ना तकली हालप ना. उलयत राव. श्रुती तुजो टायम सुरू जाता आता. श्रुती साडी न्हेसपाक आवडटा काय ड्रेस घालपाक गो. आवडटा साडी न्हेस. आणि मेकअप बी तूच करता. करता. तूच करता. आवड आसा मेकअप करपाची. आज करूंक ना गो. टायम मेळूंक ना. टायम ना. ओके तेजाचो टायम सुरू जाता आता. तेजे बरें न्हेसला मगो साडी. खंयची घेतल्या. म्हापशेच्यान घेतला. तू शॉपिंग करता. हांवूच करता. एकटेच वता. एकटेच वयता. कोण ना फ्रेंडा बी हांगा. आसात पूण हांव एकटेच वयता. एकटे भोंवपाक आवडटा. ओके गौतमी तुजो टायम सुरू जाता आता. गौतमी हासपाक बरें येता कितें तुका. येता. कोण म्हणटा तुजी स्मायल बरी आसा म्हणून. म्हणटा. कोण गो. मिस्टर. मिस्टर म्हणटा. आज येवंक ना मिस्टर. येयला. लव मॅरेज कितें.
मानसी तुझो टाइम सुरू आता आता. मानसी बरें तापलाय कितें तू तिडक बेला तुका तिडक येयला हय म्हटले. ओके शिल्पिका तुझो टाइम सुरू जाता आता. शिल्पिका नाव बरें दिसता मग तुझे कळ्ळें का वयले गो कळ्ळें बरें दिसता कळोन दवरला. ओके प्रतिभा तुझो टाइम सुरू जाता आता. प्रतिभा कामाक वता पयलीं वयताले तुवेंनी सोडलें ल्हान भुरगीं आसा ओके आणि तूच करता घरातले काम सगळे करता. घरातले काम करपाक आवडटा की भायर काम करपाक आवडटा गो सगळे आवडटा. सगळे आवडटा. एक्टिव्ह सारखे एक्टिव्ह महिला मंडळान बी आसा. आता वचपाचो विचार आसा. आता जॉईन जातले आणि प्रोग्राम पळयता दिसता जरा अटके पळयता आणि युट्यूबाचेर पळयता काय टीव्हीचेर पळयता युट्यूबार आणि लायक करता मगो करता आणि बरीच प्रॅक्टीस केला दिसता. केले कळटाच ते म्हणून तू फुडें आयल्या आणि म्हाका दिसता ऑलमोस्ट ताजो टायम जालो. मोठ्यान सो एक बेस्ट फायदो जेन्ना सगळ्यांना मनापासून जरा हटके पळयता आणि प्रॅक्टीस करता तेन्ना कवी हा कवी ना रावंड हो खेळपाक खूप सोपो पडटा आणि विनराक बरो प्रायज मेळटा. पंचामृता बासमती 5 किलो रायस. मोठ्यान ताळयो जेणेचे खातीर. कवी हा कवी ना ह्या राऊंडचे विनर येता प्रतिभा सावंत आणि आमच्या बरोबर आसा पंचामृत रायसचे सेल्स मॅनेजर सिद्धू जे तांकां प्रायज दितले. मोठ्यान ताळयो जणी. आणि प्रतिभा तू हो रायस वापरता की ना? पंचामृता रायस ह्यो बरो रायस. हेचो पुलावूय बरो जाता. हांवूय बीन ह्यो यूज करता. तो सगळ्यांनी बी ह्यो यूज करपाचो. वेळ जाल्यार आजच्या भागातलो आमचो फुडलो राऊंड खेळपाचो आणि म्हाका दिसता म्हज्या हातीन प्रायज पळोवन तुमकां कळत आसतलें की हो राऊंड खंयचो. ह्या राऊंडाक विनराक मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी आणि आमचो हो राऊंड आसा कसलो डान्स राऊंड. सो पळया डान्स राऊंडचे स्पर्धक कोणते. डान्स राऊंडचे स्पर्धक माझ्या बरोबर आसा आणि पळया की आज मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूमची सुंदरशी साडी कोण घेऊन वता तो. वाव. आणि बेस्ट पार्ट की म्हाका मोठ्यान ताळयो वाजय अशें म्हणचे पडूंक ना. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो ऑलरेडी वाजयल्यो. म्हाका दिसता टाय हेच्या मदीं आनी हेच्या मदीं आसा. फुडें फुडें दोगांनी म्हाका दोगांचो डान्स आवडला एक्चुअली. सो म्हाका दिसता आनीक थोडे लावया दोगां खातीर. सारखेच डिफिकल्ट जाला आणि दोगांय इतली बरे डान्स करता.
पण एक्सप्रेशन वायज जर एडिशनल पॉइंट दीत जाल्यार हेजे एक्सप्रेशन चड बरें आशिल्ले. डान्स दोगांयचो सुपर्ब आशिल्लो. मोठ्यान ताळयो दोनी दोगांय खातीर. साई दिगंबर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ग्रुपचे प्रेसिडेंट आमच्या बरोबर आसा हांगासर साईश रायट. ओके सो साईश हो प्रायज दितले आनी विनर मोठ्यान ताळयो दोनी तेजे खातीर. ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडेन एक साडी. थँक्यू. शेवटचो राउंड खेळचे पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक जरूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी सारीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी सारीज बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेच्या शेवटच्या राउंडान जो आसता आमचो चकते राउंड. आनी तुमी पळोवंक शकता की फाटल्यान खूब बोवाळ चल्ला. सगळ्यांक दोळ्याक पट्टी बांदता. सो हीच आमची गेम आसा. दोळ्यांक आमी पार्टिसिपंटाची पट्टी बांदतली आनी तांच्या मुखार आमी दवरला सोडाची बॉटल खाली आनी तांकां आमी उदक भरिल्ली एक बॉटल दितली आनी तांकां करपाक जाय इतलें की पट्टी दोळ्याचेर आसतना तांच्यांनी भरलेल्या बॉटलींतली उदक दुसऱ्या खाली बॉटलीन घालपाक जाय. सो जी मॅक्सिमम बॉटल ती भरतली ती जातली हे राउंडची विनर. आनी तांकां मेळटलें पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोणेचें बऱ्यांतले बरें एक रेस्टॉरंट हांचे कडेन एक सुंदरसो प्रायज. ओके सो रेडी. पार्टिसिपंट आमची रेडी आसा आनी प्लीज सवय प्रमाणे बाटली तोंडाक लावं नाका. तितून घालात तितून ते. ओके रेडी स्टार्ट. सवकास घालात. ही सारखी टाळ्यो टाळ्यो. येस 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 येस. वा एक्सपर्ट मुगो. येस 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 येस. जाले 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 जाले. आखी ओदेशी बॉटल तू. ओके ओके स्टॉप 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 स्टॉप. काढ पट्ट्यो काढा पट्ट्यो काढा. सो ह्या ग्रुपातली विनर ही जाता. फुडली 4 स्पर्धक आमची रेडी आसा. सो पळोवया ह्या ग्रुपातली आमकां कोण विनर मेळटा ती. ओके रेडी स्टार्ट. ताळ्यो ताळ्यो तांचे खातीर. ओके सो ह्या ग्रुपान आमकां हांगासर विनर मेळ्ळा. ही पट्टी काडा गो तिजी. ओके सो चकदे राउंडचो आमचो हो फायनल राउंड आनी मानसी आनी लता यांच्या मदीं कॉम्पिटिशन जातले आनी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो प्रायज. ओके सो रेडी रावा स्टार्ट. ताळ्यो बाकी सगळी ताळ्यो मारा. आता मॅक्सिमम कोण भरतली. एक आणि सांगा ऑलवेज ब्लू एक काढले. ओके सो या राउंडचे विनर आता लता. मोठ्यान ताळ्यो झाली लता खातीर.
आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर येता लता नायक आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट, पुणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक सुंदरशे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. हॅपी होली. मुनांगवाडो आसगांव घेतिल्लो आमचो आजचो होळी स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक होळीची खूप खूप परबी. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा श्री बारा साखळ्यो देवस्थानचे कमिटी मेंबर्सचे तांच्यांनी आमकां आजचो कार्यक्रम हांगासर घेवपाची संमती दिली. तशेंच साई दिगंबर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल ग्रुपचे जांच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच तुमचे सगळ्यांचे जे आजच्या कार्यक्रमान वेळान वेळ काडून वांटेकार जाले. फुडल्या भागात रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा असं माहिती नाका असं असं धर. आगे बाई मायक दिल्यार तोंड केदें व्हडले उक्ते केले हेणे हांगा भिवून. बॉम्ब दिल्ल्या भशेन हातीन मायक दिलो तुका हांवें. कितें रिएक्शन. आनी कोण सांगता ती बरी बरी प्रॉम करताली. बूट 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 तुम्ही कॉपी करू शकता. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेऊ एक करू रे. टाइम स्टार्ट. ओके फुडलो राउंड आमचो डान्स राउंड. कट कट. आम्ही हांगा डान्स करूया. तू हांगा डान्स करा बाय. घे घे डायरेक्टली घे तांकां बांदूनी बांदता बांदताच घेया. श्री बारा साखर प्रेझेंट जरा अगो अशें करात हात. अशें रावू नाका अशें करात.